प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर, वोड 1 ते 7 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 1 to 7. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 अपोस्तलांची नांवां ही: पयलो सिमांव, पेद्रू म्हणटात तो, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, थॉमस आनी 2 वसूलदार माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. 12 जाणांचें काम. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्यांच्या गांवांची वाट धरिनाकात आनी समारेकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसात आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता की जेजू आख्खी रात आपल्या बापाशी मागणें करून तो आपल्या 12 अपोस्तलांक विचून काडटा. आनी मागीर तांची सगळीं नांवां आतां आयकल्यान आमी सगळीं जाणो. ताचे मदें जुदास इस्कारियोत म्हणून एक शीस ताणें विचून काडलेलो आनी ताणें जेजूचो घात केलो. पेद्रून कितें केलें, 3 पाटी जेजूक नाकारलो. आनी अशे जे शीस आसले, जुआंव, जाकोब, ते खूब त्रास करताले, कित्याक तांकां व्हडलें व्हडपण जाल्लें. ते खालते नासले पयले आनी तांकां एक पोजिसांव जाल्लें, ते जेजूच्या उजव्या आनी दाव्या हातीक बसोंक जाय तांकां. पूण असल्या मनशांक जेजून विचून काडले आपले अपोस्तल. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना हें शुवर्तमान आमी आयकता, आमी पळयता जेजून खंय आपल्या शिसांक विचून काडले ते. आनी आमी जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, तर आयज आमकां कळोन येता की आमकां देवान क्रिस्ता वरवीं विचून काडल्यात म्हणून. खंय आमी जाणो विचून काडल्यात म्हणून? एफेसकारांक 1 विसवोर वोड 3 आनी 4 म्हणटा की आमकां आमच्या मांयच्या कुशीन आमचो जल्म जावच्या पयलीं, देव ह्यो संवसार रोजच्या आदीं देवान आमकां एक एकल्याक क्रिस्ता वरवीं विचून काडल्यात. म्हणजे आतां आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमचो बातीस जालो, आमी म्हणटा पवित्र आत्मा आमचे भितर हा. पूण देवान आमकां केन्ना विचून काडल्यात? वो स्वर्ग आनी संवसार रोजच्या आदीं क्रिस्ता वरवीं ताणें आमकां विचून काडल्यात. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार देवान ह्या 12 अपोस्तलांक विचून काडले. पूण आमकां जी आमी आयज देवाचें उतर आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, ताजेर नियाळ कोत्ता, आमी उतर शिकता, तें उतर आमी पाळटा, खरी भाशेन म्हणल्यार आमकां विचून काडल्या देवान क्रिस्ता वरवीं. आमचो जल्म हो संवसार घडच्या आदीं, म्हणजे आतां आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकां जाय ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक. खरें आमकां विचून काडल्या जाल्यार देवाक जाय आमकां क्रिस्ताच्या नांवान सगल्यो ज्यो घडण्यो जेजून केल्ल्यो त्यो आमी करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार, आमी खरे भावार्थी म्हणटा जाल्यार आमकां जाय ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून आमी जेजूक एक दाखवेल आनी आमी ते फांटे भाशेन आमी जियोंक. कित्याक जेजू आमच्या सवें आसा जाल्यार, जेजू आमचे भितर आसा जाल्यार, जेजूचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा जाल्यार आमी आमच्या मनाची नडसरणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तेन्नाच की आमच्यान खरें एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाता. खरे भाशेन आमकां विचून काडल्या ते भाशेन आमी आतां आमचे क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत नांवान फकत क्रिस्तांव म्हणटले हांव, कित्याक आमचें नांव क्रिस्तांवाचें नांव, आमी म्हणटले आमचो बाती जाला, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, आनी
ह्या कारणा लागून आम्ही सजमता आम्ही आमकांच फटयता की आम्ही खरे क्रिस्तांव म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार आम्ही क्रिस्तांव आम्ही भावार्थी केन्ना जेन्ना आम्ही देवाचें उतर आयकता, तें उतर आम्ही काळजान रिगून आमी आमच्या मनाची नोरसणी करता. आतां आमी तें उतर पाळटा. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां जें जेजून आमकां घडलां, जें आमकां जेजून सांबाळलां कुर्सार, जें आमकां जैतिवंत जिवीत जिवंक दिलां, तें आमी जिवंक पावता. आनी खेरीत भाशेन आमी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी पावता. आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून ह्या संवसारान येवन त्या 12 आपोस्तलांक विचून काडले, ज्या भाशेन जेजून त्या 12 आपोस्तलांक विचून काडून आतां त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशीन ते संवसारान गेले आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां देव जेजून आमकां सांगलां की आमी वचोंक जाय आनी ताजें उतर परगट करूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, फकत आमी म्हणटले आमी क्रिस्तांव, आमी मिसाक वेता, आमी मागणें करता, आमचें तारण जालें, हें सारकें न्हय. हें सारकें न्हय. कित्याक आमी खेरीत भाशेन आमी एक भावार्थी जाले, आमी खरें पाटलावदार जाले जेजूचे, आमी जेजूचे शिश्य जाल्यात. आमी वचोंक जाय आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. वय आमच्यान सगळ्यांनी आमचें आमचो आमचो गांव सोडून, आमचें घर सोडून वचपाची गरज ना. पूण आमच्यान आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन, आमच्या गांवांनी, आमच्या दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार जे आमकां देव धाडटलो, थंयसर आमी वचोन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमच्या देवाचें उतर परगट जाता आमच्या घोवायकी दिवन, जें आमच्या जिवितान घडलां तें. जेन्ना आमची घोवायकी लोक आयकतात, जेन्ना ते आमची उतरां आयकतात, जें देवान आमच्या जिवितान घडलां तें, त्या त्या वरवीं तो लोक जो आयकता तांचो संबंद घट जाता. तीं आतां जेजूचे पाटलावदार जातात आनी ते एके भाशेन आतां आमी जेजूचे शिश्य जाता. आयज भाव भयणीनो, एके खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजूचे शिश्य सारके आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. फकत म्हणूंक जायना आमच्यान आमी भावार्थी, आमी इगोर्जेक वता, मागणें करता, पूण खेरीत भाशेन हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आमच्या मनाची नोरसणी करून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.